11 दिसां उपरांत चोडना धक्याचेर बुडिल्ली फेरीबोट उदकांतल्यान भायर काडली। वयर काडूंक खंय 25 लाख खर्च। फेरीबोट डॉक यार्डांत रिपेरिंगाक व्हेल्या। 1 म्हयन्या भितर फेरी रिपेर जातली, न्हंय येरादारी संचालक उलयलो। फेरीबोटीक प्रॉब्लेम काय ना, क्रॅक ना, पंक्चर ना। आमकां अशें प्रिलिमिनरी अशें दिसता की सुकतेक बरसेक जेन्ना फेरीबोट तेंच्यांनी राती 11 बंद केली आनी जेटीचेर बांद तेन्ना ते रेस करपाक लागले आनी सादारण 3 सुमार 4 वरां जेन्ना सुकती जाली सुकती भरते प्रमाणे स्टाफान जोडयो सोडपाच्यो आसता आनी फेरीबोट फाटी फुडें करपाचें आसता उदका प्रमाणे। ती म्हाज्या मते प्रिलिमिनरी अशें म्हाका दिसता की ते जावंक ना, तेन्ना फेरीबोट जेटीक बांदून उरली आनी तेका लागून सुकती जेन्ना जाली ती फाटल्यान टिल्ट जाली आनी टिल्ट जातकूच इंजीन रूम तेजे उदकाच्या लेवलाचेर सकयल गेले आनी फाटल्यान जे आउटलेट आसा थंयच्यान उदीक गेले इंजिनाक। तेका लागून कितें भरतेक आनी सुकतेक जी दोरयो सोडून लूज करून जेटी वयल्यान शिफ्ट करची पडटा ती करूंक ना, तेका लागून मोस्ट प्रोबेबली उदीक इंजीन रूमाचेर आनी डेफिनेटली तेन्ना फेरीबोटीची कंडिशन एब्सोल्युटली बरें आसा। ती आमी आतां फेरीबोट आमच्या मरीन वर्कशॉपान व्हरताले, जे रिवर नेक्सन मरीन वर्कशॉप आसा आमच्या कडेन रिपेर करपी ट्रेन स्किल्ड स्टाफ आसा जे फेरीबोटी एवरी इयर मेजर रिपेर करता आनी आमी सर्वे करून घेता फेरीबोट। आमी आतां ही फेरीबोट लास्ट सर्वे केल्ली, रिपेर आनी सर्वे केल्ली फेब्रुवारी ह्या वर्साच्या। आतां ती परते वतली, परते आमी ट्रॉलीचेर काडटले आनी फूल रिपेर करतले इन्क्लुडींग इंजीन आनी परती सर्वे करतली, सर्टिफिकेट घेतली आनी मागीर परती ऑपरेशनाक घातली। विदीन 1 मंथ आय एम शुअर आमी ती फेरीबोट परत ऑपरेशनाक घातली। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।